ओके, आयज मायन कोर्टाची ट्रान्सपोर्टेशनाची ऑर्डर आसली. हय ती ऑर्डर येयल्या आयज फक्त 4 मिलियन टन कितें आसता तो. हय टोटल कितें आहा जे अलॉट केल्ले तो थोडोसो कार्गो आसा बरें दिसलें. इवन द पावस घेवन वसोंक ना थोड्या दिसांनी चालू करूंक मेळटा. 4 मिलियन टन्स म्हणल्यार कितलेच 40 लाख टन हे करता म्हणल्यार आमकां जानेवारी पासून टायम दिल्लो आसा. एक बरी गोश्ट. सुप्रीम कोर्टान एक बरें डिसिजन घेतलें. इकॉनॉमी आमची ह्या एरियांनी वाडटली. 4 मिलियन टन म्हणजे कितल्या ट्रकांक बिझनेस मेळपाक शकता? 40 लाख 4 मिलियन टन 1 मिलियन टन म्हणजे 10 लाख म्हणजे 40 लाख 40 लाख टन म्हणल्यार आमकां एटलिस्ट 4 महिने वयतले 3-4 महिने वयतले. सगळ्यांक वाटून बिझनेस दिवपाक जाता. सगळ्यांक पाडचो ना पूण जाता तशें जाता. सगळे मायनी चालू जालें कित्याक ओवर जो आसा थोडे हांगा ते एरियांनी आसा पूण एटलिस्ट काम चालू जातलें आनी जाता तितले भशेन ट्राय करतले दिवपाक. ओके, आणि मेन मायनिंग मॅटर आपण तेच तर मेन मायनिंग मॅटरच इम्पॉर्टंट. ते आतां केन्ना जाता पळय सुप्रीम कोर्टान केन्ना करता ते पळया. आतां केन्ना तरी डेट दवरलेली आसा परतून पोस्टपोन करना जाल्यार पुरो. ओके, पण दुसरे उपाय बी सोदना स्टेट गव्हर्मेंट वगैरे सेंट्रल ऑनरेबल सीएमान ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमान प्रायम मिनिस्टराक मेवला. ऑनरेबल सीएम परतून वचपाक जालो. अनफॉर्च्युनेटली ताका कोवीड जालें आमच्या मायन्स मिनिस्टराक. ताका लागून वचोंक ना पूण सीएम साहेब वयतलो दिसता म्हाका ओके करपाक.